जय गौरांगी माताजीना हरिनाम संकीर्तन करणं मधुरं मधुरोऽप्योऽपि मंगलम मंगलोऽप्योऽपि पावनं पावन्योऽपि हरिनामैव केवलम. हरिनाम सांगून मंगल केलं. मस्त मस्त धन्यवाद. गुरुवंदन करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद लीलामृत हे सांगून एक प्रभुपादाले थोडं गुण तगेले प्रभुपादाले शिष्यावैर प्रीती प्रभुपादाले प्रचार करचे तगेले एक झडपडे तागेल कष्ट हे सगळं ऐकताना आम्ही या मुवमेंटांतू सक्रिय जावन भाग वहिसूंक मेळ्ळें. एक आमकां हे आयकल निमित्त येता. सो ह्या म्हाका अवकाश दिलेल्याक हांव भागपुराण कोंकणी सकल सदस्याक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. सो तुमी हे आयकुच्याक प्रितीन तुमगेले बिझी स्केड्युलान तुम्ही जॉईन जालेल्याक सकल वैष्णवीक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. हरे कृष्णा. सो हांवें फुडली सेशनां सांगिल्लें प्रभुपाद जुहू तू एक व्हडले हॉलिडे इन म्हणून के 5 स्टार हॉटेला म्हण के देवस्थान कृष्णाक महल देवस्थान बांदका म्हणून प्लॅन करता. प्रभुपादाले एक सोपन म्हूण सांगिता प्लॅन. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार पुरा फॉरेन जनाक आनी व्यापारस्त आसा हॉलिडे इनशी आसका म्हणून म्हळ्यार हॉलिडे येवन हांगा रावची तशी आसका म्हणून प्रभुपादाले प्लॅन आसता. मागीर एक फ्लोर पुरा इस्कॉनाचे लायफ मेंबर्स आसका थंय लायक जेवण आसका ब्राह्मण जनांक रांदप करका. राधा रास विहारीक प्रति दिवस 56 भोग नैवेद्य जेवका आनी ते पुरा सक्कल जनाक वांटका वाडका हे पुरो प्रभुपादाल प्लॅन. आनी थंय जमीन आमगेले घेतले जाता 10 दिवसाचे पंडाल प्रोग्राम उत्सव जेवका. थंय पुरा व्हडले पुरा टेंट्स घालपाचे टेम्पररी. मुंबई कलकत्ता दिल्ली जालें म्हणून थंय पुरा सकल अरेंजमेंट्स करका म्हणून पुरा प्रभुपाद सकल प्लॅन करता आसा. तशी मागीर हांगा प्रभुपाद साऊथ इंडिया दक्षिण भारताक म्हळ्यार मद्रासाक तेन्ना चेन्नई म्हणा आशिल्ली मद्रास म्हणटा आशिल्ली. मद्रासाक येवची प्लॅन करता आसता. थंय म्हळ्यार प्रभुपादाक दक्षिण भारत म्हळ्यार थंय वैदिक संस्कृती मस्त जिवंत जावन आसा. म्हळ्यार ते आजी जन फॉलो करता आसाची म्हळ्यार शंकराचार्य रामानुजाचार्य आनी मध्वाचार्य पुरो साऊथ इंडिया देखून आयिल्ले पुरा. सो तशे निमित्त हांगा भारी जन पुरा सक्कड द्वैत अद्वैत पुरा फॉलो करताची. तशी प्रभुपाद चेन्नई तू सॉरी मद्रासांतू वचक
बाय सरता तेगेलोटू अच्युतानंद ब्रह्मानंद आणि गिरिराज आणि ते एक जण सो तांणी भाय सरताचे प्रभुपाद वृंदावन आशिल्ले वृंदावना देखून आतां तुमी बाय सरता म्हणटा सांगता आमकां खंय इस्कॉन की तेंचे वृंदावन म्हणटा प्रभुपादा भारी खूश जाता गिरिराज सांगता आमकां तूं खंय व्हरता की आम तेच इस्कॉन प्रभुपादाक आमगेल गुरू महाराज तशी सांगताशिल्लो म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी मद्रास सो आजी कसं पळया आमी प्रभुपाद February 11, 1972. February 11, 1972 to Prabhupada Madrasaka Yatta. With the 20 disciples, 20 ಶಿಷ್ಯಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮೆಡ್ರಾಸ ಎತ್ತ ಥಂಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ राज्यपाल आशिल्लो तांचे राज्यपाल के शहा म्हणी आनी एक वयस जालेलो म्हळ्यार प्राय जालेलो एक पंडिताक मेळटा मागीर फर्स्ट इंडियन गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हांगा सकट मेळटा कशी हांवें कृष्णा कॉन्शियस हांगा प्रचार करीत प्रभुपादाल प्रयत्न हांगा चलता आसता मागीर मद्रासांतू एक प्रभुपाद गॉड ब्रदर दैव सहोदर म्हळ्यार गॉड ब्रदर प्रभुपादाक हीन जावन क्रिटिसायज करून लेटर बरयता प्रभुपाद कशी बॅर करता पळया मागीर थंय देखून प्रभुपाद विशाखपट्टणाक February 17, 1972 एक मिनिट सो ಪ್ರಭುಪಾದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ February 17, 1972 to ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಎತ್ತ थंय प्रभुपादले गॉड ब्रदर त्रिदंडी स्वामी बी पुरी म्हळ्यार ताणें प्रभुपादाक तूं विशाखपट्टणम म्हगेल्या आश्रमा येवका म्हणून इन्विटेशन दिलेलें तशें प्रभुपाद विशाखपट्टणाक February 17, 1972 to विशाखपट्टणा भेट दिता अनेक गंमत जात म्हळ्यार प्रभुपाद सिंहाच एक शियाळे म्हळ्यार टेंडर कोकोनट एक टेंडर कोकोनट तागेले पुरो शिश्याक उद्दापी वयता पळया ते एक मिराकल पळया मागीर प्रभुपाद सिंहाचल नरसिंह देवस्थानाक भेट दिता मागीर February 29, 1972 February 29, 1972 गौर पूर्णिमा दिवस प्रभुपाद मायापूरंतू शंकुस्थापने करता मागीर थंय मायापुरांतू पुरा प्रभुपादल गॉड ब्रदर्स प्रभुपाद क्रिटिसायज करता कसं म्हळ्यार प्रभुपाद म्हणून आपोवचे प्रभुपाद शिष्यान प्रभुपाद म्हणचे रॉंग निजाद सिद्धांत सरस्वती प्रभुपादाल गुरू ताका प्रभुपाद म्हणचे आशिल्ले तुका कशी ते प्रभुपाद आयले ते रॉंग म्हणून क्रिटिसायज करताचे प्रभुपाद ते कशी ताका आन्सर दिता ते पळया आमी आजी आमी पळया फर्स्ट प्रभुपाद चेन्नई तू कशी कसं करता म्हणून सो प्रभुपाद 20 जन शिष्या ಒಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ येता ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲರಿ ते ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ के प्रभुपादाक वेलकम कोचे ಪ್ರೊಸೆಷನ್ के मागीर ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಎದ್ರಾಕ ಒಳ್ಳೆ अलंकृत एक हस्ती एद्राक मागीर बाजा भ्रजंती पुरो वाज्यपनी पुरा वाज्यप के मागीर कीर्तन करता आशिल्ले एक शिष्याले समूह के मागीर प्रभुपाद एक अमेरिकन लिमोसिन कार एक पोरणे अमेरिकाचे लिमोसिन कारान प्रभुपादाक घेवन वतास के तशी प्रोसेशन जाता
ऍक्च्युली प्रभुपाद थंय मिस्टर बालू म्हळेले एक व्यापारस्त तागेले गेस्ट जावन रावता. सो प्रभुपाद 3 दिवस थंय पंडाल प्रोग्राम करता. 5,000 जन 5,000 जन सर्वताचे. सो प्रभुपाद इंग्लिशान प्रवचन करता आणि प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत कोण एक काणी सांगता. प्रभुपाद केन्नाय ही काणी सांगता आशिल्लो. खंयची काणी म्हळ्यार तुमकां सगळ्या गोत आसा ती श्रीरंग देवस्थानांत एक ब्राह्मण भगवद्गीत घेवन बैसून त्या दोळ्यान उदक काडटा आसता. चैतन्य महाप्रभू तागेलो वता तेन्ना कसला तूं रडता आसा म्हणटा. तेन्ना मिगेल गुरून सांगला म्हाका ह्या भगवद्गीत वाजूका म्हणून. म्हाका तितलें भगवद्गीत वाजू येना म्हणून सांगता. ऍक्च्युली ते श्रीरंगात पुरो व्हडले पंडित ब्राह्मण आसता तांणी पुरो हाक पळोवन अपहास करता. हे भगवद्गीत येना काय, हाक वाजू येना काय, ओ वाजिता म्हणून. जाल्यार हो त्या सकट केअर करनाशी भगवद्गीत घेवन वाजूक प्रयत्न करतास. म्हाका येना जाल्यार म्हगेल गुरून सांगला जाल्यार तूं कसलो रडतास. म्हाका दिसता हे पिक्चर पळोवन कृष्ण तसर सकट महा राक्षसाक दिवश मारले कसन सकट ताणें लील केलेलो असल एक क्षुल्लक जालेले एक रथा सारथी काम करतास मू भक्ताल खातीर एक क्षुल्लक ड्रायव्हरा काम तसल काम करतास न्हू. ते पळोवन म्हाका आनंद जातास म्हणून सांगता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तूं भगवद्गीत अर्थ करून घेतलें म्हणून ताका उठोवन धरता. देवाल आलिंगन सगळ्यांक मेळना. सो चैतन्य महाप्रभू ताका आलिंगन करता. हे कसलाक पदे पदे प्रभुपाद सांगता म्हळ्यार शिष्याक आसचे फस्ट गूण क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टँड भगवद्गीता कसल म्हळ्यार फस्ट गुरु आज्ञा पालन करचें तसले विनयता आसका ताका म्हळ्यार त्या ब्राह्मणाल काणीन सांगता प्रभुपाद. आनी तो कृष्णा कशी अंडरस्टँड केली ताणें म्हळ्यार ते खातीर प्रभुपाद केन्ना ही काणी सांगता. सो फस्ट क्वालिफिकेशन फेथ इन गुरू आनी गुरून सांगला म्हाका ते वाजका बस. सो गुरु आदेश पालन करचे त्या ब्राह्मणाला आशिल्ले गुण आनी कृष्णाक अंडरस्टँड केलेले ताणें ते खातीर प्रभुपाद ती काणी सांगता. पुरा नेक्स्ट डे मद्रासाचे दोनी न्यूजपेपर हिंदू अंतू पुरो प्रभुपाद आले प्रवचनात पुरो सारांश पुरा प्रभुपाद तागेले विदेशी शिष्याल ओट्टू ते मेरवणिगे फोटो पुरो सकड भारी पेपरार येता. तशी 3 दिवस हे प्रोग्राम जाता तरी तांचे एक मुख्य न्यायाधीश के वीरस्वामी तो एक गण्य व्यक्तीले म्हळ्यार इम्पॉर्टंट जनाले एक मीटिंग दवरता प्रभुपादा वट्ट. म्हळ्यार 1,000 जन पुरा व्हडे जन पुरो सकड येताचे. 1,000 जन येताचे पुरो व्हडो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अशे पुरो सकड व्हडले डिसिग्नेशन आशिल्ले जन पुरो सकड व्हडो जन सकड येताचे. तेन्ना प्रभुपाद थंय स्पिचार सांगता कसो म्हळ्यार सनातन गोस्वामीनी रूप गोस्वामी तांणी राया लागी व्हडली नोकरी कोण आशिल्ली जाल्यार तांणी चैतन्य महाप्रभूले हे आंदोलन कृष्ण प्रज्ञा प्रचार करचे खातीर तांणी ते नोकरी सोडून तांणी कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन सर्वलेंची प्रभुपाद इनडायरेक्टली तांकां सगळ्यांक पुरा गव्हर्मेंट ऑफिसर्स तांकां पुरा सकड तुमी कृष्ण प्रज्ञा आंदोलनाक सेरुका म्हणून इनडायरेक्टली सांगता. प्रभुपादाकूच तशिल्या म्हळ्यार चेन्नई हितू चड शंकराचार्याले निराकारवादी जन आसाची आनी तांणी कसन लेखताचे म्हळ्यार देवी देवता समीत विष्णूक समान कृष्णाक समान म्हणून लेखता जन म्हणून तसं प्रभुपादाक. सो प्रभुपाद सांगता आतां तुमी पुरे जन सांगाजी
कृष्णो देवतम पुरुष, कृष्ण देवतम पुरुष म्हणून सांगायची म्हणून सांगता. त्यांनी ओपन आहे त्यांनी कृष्ण देवी देवता पूर एकल्याक म्हणून एक समान म्हणून लेखतल निराकारवादी जन. सो सांगायचे म्हणून सांगता. ಕೆಲವು जन ಹೊಡಾನ सांगचे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून ಹೊಡಾನ सांगताचे. तशी तेव्हा हिंदू पत्रिके संपादक प्रकाश जालो मिस्टर कस्तुरी तो पूर प्रभुपादाले पूर भाषणाचे सारांश पेपरार घालता. मागीर प्रभुपादाक एक न्यूज रिपोर्टर ಒಟ್ಟು मीटिंग असता. न्यूज रिपोर्टर मीटिंग असताना गिरिराज म्हणता ॲक्च्युअली रिपोर्टर कोण इंटरव्ह्यू घेतल जन आणि कोण इंटरव्ह्यू घेवका प्रभुपादाक. सो तांणी एक प्लॅन असता कसं उलोवका कशी करका कशी म्हणून. जाल्यार हांगा कशी इंटरव्ह्यू चलता म्हळ्यार प्रभुपाद ॲज इफ तांकां कृष्ण प्रज्ञे हाडूक प्रयत्न करतशी तशी उलयत की प्रभुपादाक ते सगळे इंट्रस्ट ना. कसं म्हळ्यार न्यूज तांणी रिपोर्टरान तांकां एक उलोवचें पुरो. प्रभुपाद सांगता की तुमी सांगचे म्हाका भारी खूश जाला. तुमकां कृष्ण अनुग्रह करता. तुमी हे आंदोलनाक म्हाका हेल्प कराची म्हणून प्रभुपाद सांगता की प्रभुपाद ॲज इफ तांणी कोण इंटरव्ह्यू घेतल जन कृष्ण प्रज्ञेक तूं येत तशी येतल म्हण की तांकां लागीं उलयत की प्रभुपाद म्हणून गिरिराज सांगता. तशी पुरा प्रभुपाद आगेल थोडे दीस पुरा मद्रास पुरा ये कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन प्रभुपाद आले विदेशी शिष्य तांगेल ಬಗ್ಗೆ पुरा सक्कड जनाक सक्कड कळत की प्रभुपाद रात्री रात्री वेळू रात्री तनक प्रवचन दिता. मागीर प्रभुपाद सकाळी उठ्ठानू 2 घंट्याकी उठ्ठानू ट्रान्सलेशन करचे भागवत ट्रान्सलेशन करचे काम करता. अशी निद्दनाशी अशी काम करता. जाल्यार सकाळ उठ्ठानू सक्कड जना म्हणके तांगेला पशी विंगड शिष्या पशी मिरून के पटापटा भारी ॲक्टिव्ह जावन प्रभुपाद चमकता सकड थंय दुखून हांगा आंग्राय दुखून चमकता आनी करता की प्रभुपाद म्हणून गिरिराज सांगता प्रभुपादार कसली एनर्जी. रात्री लेट न्हिदोचे मागीर 2 घंटे उठून प्रवचन करचे. प्रभुपाद 1-2 घंटे की न्हिदत आशिल्ले दिसता तितलेशे. थंय प्रभुपाद कोणाक घर कडेन मिस्टर बाल म्हळ्यार घर कडेन राबून आसता गेस्ट जावन तांगेल तांणी भारी मर्यादेन प्रभुपादाक गौरव दिवन सकड भारी चंदकून पळोवन घेता आशिल्लीं. जी तांकां एक देवस्थान आशिल्लें की तांतू चंद राधा कृष्णाल विग्रह आशिल्ले की थंय आनी एक व्हड तुलसी झाड आशिल्लें की प्रभुपाद पळयत की तांणी राधा कृष्ण विग्रहाक काळेंची ड्रेस घालताच की हे कसला निमगिता तुम कसला काळे ड्रेस घालताची म्हणून सांगता. तेन्ना म्हाका काळ ड्रेस घालना जाल्यार तो सांगता बाल म्हाका तांकां पळोवचें जायना तितले तेजस आसता म्हाका तांकां पळोवचें जायना ताका तर हांव काळे अंगल घालचें तेन्ना म्हाका म्हगे दोळ्यान म्हाका पळोवचेंच ना पळोवचें जायना म्हणून सांगता. तेन्ना तांणी सांगता ती आमी हे राधा कृष्ण विग्रहाक समीत आमी साश्टांग नमस्कार घालनाचे कसला म्हळ्यार आमी लेखताचे हे राधा कृष्णाले आमी आन आनी आम म्हणून लेखताचे ताका तर आमी गेल पूत न्हू ताका तर आमी नमस्कार घालनाचे म्हणून सांगताचे. तशी प्रभुपाद तांगेलो लायक संबंध लायक जावन आसता. प्रभुपाद एक दीस तांणी रात्री येवन सांगताचे प्रभुपादाक म्हाका रासलीले विशय सांगाचे. रात्री येवन प्रभुपादाला निमगिताचे. तेन्ना प्रभुपाद सांगता कोण हे प्रपंचाचे आशे दुखून मुक्त जावन आसताचे पळय तांकां मात हे रासलीले आयकुचे अर्हते आसा म्हणून सांगता. तेन्ना ना स्वामीजी हांव आनी मिगेल बायल मस्त आश करता आसाची रासलीले ಬಗ್ಗೆ म्हाका तुमी सांगाचे म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता कोण बायल कुटुंब घर ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ತಕೊಂಡು कोण संपूर्ण बिडुगड जाल्यार मात ताका कृष्णाले रास लिले बगी ऐकूचे अर्हत आसा.
म्हणून सांगता आपा सांगता तेन्ना प्रभुपा तांणी आपास नमस्कार प्लीज सांग तेन्ना प्रभुपा सांगता तेन्ना प्रभू सांगता तुमी रासलीला आयकुच्याक तुमी अर्हत आसच्या पळय जाल्यार म्हाका ना न्हय म्हाका ताजे बगर उलोवच म्हाका अर्हत ना म्हणून हांव लेखता तुमी आनी कोणा लागीं निमग्याची म्हणून विनय जावन प्रभुपा सांगता पळय प्रभुपादाल कशी जन सादारण रासलीले म्हण प्रभुपाद सांगता म्हाका रासलीला सांगचे तसलो अर्हत ना म्हणून सांगता प्रभुपाद आनी प्रभुपादक ना जाल्यार मागीर आमी सांगू जाता तशी प्रभुपाद तेंचे पुरा मद्रासाचे गण्य म्हळ्यार फोर डिग्निटीज तांक सकट मेळटा कशी हांगा कृष्ण प्रज्ञे कशी प्रचार करीत म्हणून फस्ट प्रभुपाद हांव सांगला म्हणजे राज्यपाल मद्रासाचे राज्यपाल जालेलो के शहा ताका मेळटा तो पक्का मायावादी आशिल्ले शंकराचार्याले फॉलोवर सो प्रभुपादाले तात्विक सिद्धांत ताका अर्थ जायना तो प्रभुपाद सांगता आमगे कृष्ण प्रज्ञा आंदोलनाक तुमी हेल्प करका म्हणून प्रभुपाद प्रयत्न पळयाची आमी खंय मद्रास वच जाल्यार कशी कोणा मेळका कशी कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन हांवें हांगा डीप रूट जावन प्रचार करीत कशी प्रभुपाद प्लॅना विशय ताका तर हांव सांगचे तो राज्यपाल म्हणटा म्हाका कसले करूं जायना मिगेल जायना हें पुरो सकट मुख्यमंत्री हातां आसा म्हूण सांगता मागीर प्रभुपाद हो मुख्यमंत्री हातां आसा म्हणून आनी मागीर एक मालगड एक पंडीत आशिल्ले तो फुडें एक राजकीय मुखंड जावन आशिल्लो ताणें निराकार मस्त बुक्स आनी बरयला की मस्त वैदिक दर्शनाचे भाशांतर ट्रान्सलेशन केला की सो ताका मेळ्ळो वता प्रभुपाद कोणा मेळ्ळ्यार खंय हेल्प जाता म्हणून प्रभुपाद पळयता थंय तो ताका पॅरालिसीस अटॅक जावन आशिल्ले ताका आंग खडखडयता बसला की उलोवचें जायना अशें जाल्यार प्रभुपाद भगवद्गीता इले साकार भगवतत्वा विशय सांगता तेन्ना तागेले दोळ्यांत एक ह्या कोण होडदाळ कोण खुशी जाल म्हणून आयकत शिवाय तागेले तोंडान कसले उतर येना ते सोडता प्रभुपाद हांगेल वयर कसले करूं जायना म्हणून मागीर प्रभुपाद फस्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो लास्टच एकच गव्हर्नर जनरल इंडियन गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ताका मेळटा ताका सांगता प्रभुपाद ताका कितले 90 years जावन आशिल्ले तेन्नाचे प्रभुपाद आयकून प्रभुपादाल वयर भारी सहानुभूती येता की ताका हो भारी लायक काम करता असं म्हणून ताका खुशी जाता की जाल्यार एक डाऊट निमगेत की तो तूं पुरा व्हड इस्कॉन तूं स्थापन केला तुगेले शिष्य कृष्णा बदलाक ते तुगेले इस्कॉन संस्थेक तांणी अणसून ताजेन तांणी हांव कोण म्हळ्यार हांव इस्कॉनाचे शिष्य म्हणून तशें सांगल्यार कशी म्हणून निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता कृष्ण आनी इस्कॉन संस्थे विंगड न्हय आमी इस्कॉनाक आमी रेकग्निशन घेतल्यार कृष्णा रेकग्निशन घेतला म्हणकेच म्हणून सांगता ताका सी राजगोपालाचारी सो प्रभुपादाक कसले हेल्पय मेळना मागीर नेक्स्ट मद्रासाचे मुख्य न्यायाधीश आशिल्लो वीरस्वामी घरकडे येवच्या प्रभुपादाक आमंत्रण येता प्रभुपाद तांणी फ्रेंड्सां म्हणकी जात्याची प्रभुपाद तांगेले उलयता आनी तुमी कृष्ण प्रज्ञा आंदोलनाक तुमी सेरुका म्हूण प्रभुपाद ताका निमगिता वीरस्वामीक तेन्ना प्रभुपादाल शिष्य न्ही आशिल्ली तेन्ना प्रभुपादाल एकली चेली सरस्वती म्हणून सान चेली आशिल्ली ताका भारी खूश जाता ते वीरस्वामीक तो एक 6 इंचाचे एक कृष्णाले मूर्ती रुप्याची मूर्ती तिका सरस्वती दिता मागीर अनेक दीस सांजेळो तो वीरस्वामी प्रभुपादान राबील कडेन ते बालूल घर कडेन येता तेन्ना ती सरस्वती
धांवन येतके तेन्ना मागीर कृष्ण दिसना म्हूण रडतके तेन्ना प्रभुपाद तिगे लाग्या पूण सरस्वती कृष्ण खंय म्हूण निमगे तेन्ना ती मस्त आतंकान सांगतके म्हाका गोत ना कोण की मिगेल कृष्णा घेतला म्हणून सांगतके तेन्ना जाल्यार कृष्ण खंय आसा म्हूण निमगिता म्हाका गोत ना म्हणून ती रोजची स्वरा सांगते म्हाका गोत ना म्हणून पळय ह्या उशा सकल आसकी म्हूण पळय म्हूण म्हणतके ती उश कोण पळयतके यो थंय ना म्हणतके ते ओमतेक हे आशिल्लें कुरकुट म्हणटाचे पळय ओमतेक एक ह्या थंय तांत आसकी पळय थंय आसकी पळय थंय ना म्हणून ती थंय हांगा धांवन कृष्णा सोदीतके तेन्ना कृष्ण कैस मिगेल कृष्ण कैस म्हणून सकडाले निमगितके तेन्ना प्रभुपाद हे राधे व्रजदेवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः म्हणाले गोस्वामी लेख बाहलहरी म्हणतके तांणी सांगतात कसं म्हळ्यार हांव भगवंताक पळयला हांव संतुश्ट आसा म्हणाले ते पद सांगता राधा तूं खंय आसा कृष्णा तूं खंय आसा तुमी खंय आसा गोवर्धन गिरी वयर आसात की तूं यमुना नदी दडार आस की रुखा सकल आसात की तुमी खंय आसाची म्हणाले ते अष्ट गोस्वामीले पद प्रभुपाद म्हणतके आनी सरस्वती दोळ्या उद हाकोन रडता आसके तेन्ना सांगते पळय प्रभुपादाले आसा म्हणून एक भक्त सांगतके तेन्ना आपास प्रभुपादाले येवन कैस कृष्ण म्हणना कृष्ण प्रभुपादाले हाता भितर आसा म्हणून सांगके तेन्ना कृष्ण प्रभुपाद मुश्टी तकून तेचे रुप्या मुर्तीचे नमुनेरी एक मुर्ती तिका काडून दितके घे सरस्वती घे तुगेले कृष्ण हांगा आसा म्हणून तेन्ना सगळा त्या सरस्वती ते कृष्णा खातीर तिने चडपडा करचे पुरा जन डिवोटीस स्पीचलेस जाताचे तेन्ना प्रभुपाद सांगता ताका पळय कृष्णाल वैरी आमी कसल परिस्थिती आसका आमगेली तीची चडपड आसका आमी भगवंता देखून सपरेट जालीची कृष्ण कैस म्हळ्यार आमगेले अंत भितर हृदया भितर त्या नमुने चडपड आसका कृष्णाल वट्ट मेळचे खातीर कृष्णाक मेळचे खातीर तसलेच आमकां आसका म्हणून प्रभुपाद एक ड्रामा थ्रू दाखयता ताका मुख्य न्यायाधीश वीरस्वामीक कशी आमी कृष्ण प्रज्ञ म्हळ्यार ह्या आमी सपरेट जाल्ले कृष्णा देखून सपरेट जाल्याचे अपास कृष्णा वट मेळचे खातीर हें कृष्ण प्रज्ञ आंदोलन म्हणून एक इनडायरेक्टली एक ड्रामा तो प्रभुपाद दाखयता मागीर एक्चुअली मद्रासां कशी आसता त्या काळार 72 तो म्हळ्यार ब्राह्मण आनी ब्राह्मणांतील तांगेल वेरे मध्यंत एक कॉम्पिटिशन आसता कसं म्हळ्यार पुरा धार्मीक आनी सरकारी पुरा सरकारी काम पुरा सकड हे ब्राह्मण ऑक्युपय करून आसताची ब्राह्मणातील जन पुरे एक व्हडले विरोध पक्ष या कोण तांणी कसं म्हळ्यार धार्मिक चित्र ते निषेध करचे तसले एक कानून हाडका म्हणून तशी पुरा सकड कसं कसल पुरा थंय चलता आसता प्रभुपाद सांगता आमी कशी म्हळ्यार कोणाक जाल्यार ब्राह्मण करच्याक आमी सौलभ्य दिताची म्हूण प्रभुपाद सांगता आमगेले तत्व आमी फॉलो केल्यार पुरो आमी तो ब्राह्मण जाता म्हणून सांगता कलियुगान तूं हे दानव ब्राह्मण जावन जाताची आनी शास्त्र सांगता तांगेल मध्यन केन्नाय हे चर्चे जाता आसताची आनी हे ब्राह्मण हांवें जनाक कसले मार्गदर्शन दिनाची आमगेलांत जाल्यार 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करून कोण हरे कृष्ण मंत्र जप करता कोण वैष्णव दीक्षा घेता तो ब्राह्मण जावेत तेन्ना पुरा समस्या सॉल्व जाता प्रभुपाद ताका मुख्य न्यायाधीश वीरस्वामीक सांगता तो वीरस्वामी सांगता तूं म्हाका दीक्षा दी म्हणून निमगिता तेन्ना वीरस्वामी प्रभुपाद सांगता हांव दिता तुका दीक्षा म्हणून
जाल्यार ताका वीरस्वामी कसं च्या पिवची सोडू जायना के च्या पी सोडू जाय प्रभुपाद व्हडनी तुका एक च्या मात न्हू तूं जप करता 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल फॉलो करता व्हडने तुका हांव दीक्ष दिता म्हणून सांगता प्रभुपाद आनी ते मद्रासान पुरो सकड व्हडले स्टॉंच ब्राह्मणांनी आसताची आनी मस्त स्ट्रिक्टली वैदिक पद्धती फॉलो करता ब्राह्मण आसाची हे प्रभुपादान पुरो एक वेस्टर्न जनाक पाश्चिमात्य जनाक पुरा शिशी ब्राह्मण केले शिष्य केले म्हळ्यार तांणी भारी क्रिटिसायज करताचे एक मद्रासी ब्राह्मणाल घर कडेन रोल ना ता निमिताची स्वामीजी तुगे शिष्य संस्कृत समज तांकां उच्चारण करूं येना केलो पण हरे कृष्ण महामंत्र समेत समज सांगचे येना म्हणून तांणी प्रभुपादाला क्रिटिसायज करतात ना फाट्टांनी प्रभुपाद सांगता वय त्या खातीर आमी हांगा आयिल्लींची तुमी हांगा तांकां लाय करून शिकयताचे म्हणूनची हांव हांगा आयिल्लो तुमगेलो संग तांकां दियाची म्हणून सांगता जाल्यार कशी पळय आमी जाल्यार कशी पुरो तांणी सांगिल्लें पुरो तुमी म्हाका सांगची नाका म्हणून आमी सांगता प्रभुपाद कसलो पॉझिटिव्ह रिप्लाय तांगेलो तोंड बंद तेन्ना तशी प्रभुपाद मागीर आनी ते चेन्नई तुका कसं म्हळ्यार शैविस्ट आनी वैष्णवी तांगेल मध्य लढाई जावन आसता केन्नाय शिवाक आराधन करतले जन वैष्णव एगेन्स्ट वैष्णव शिवाला देवस्थान वचना असल सकड तेन्ना आसता तेन्ना एक मध्ये गिरिराज मिस्टर रामकृष्ण म्हळ्यार एक श्रीमंत रिच शैव शिल्के तागेर ಒಟ್ಟು वादाक देंवता वाद म्हळ्यार शिव आनी विष्णूल्या विशयान तेन्ना तांकां दोग जाणांक ह्या जावन उलन घेनाची तांकां कशें की ह्या चर्ची जावन वागदाद जावन तांकां दोग जाण मेळ्ळे ना तेन्ना आपास गिरिराज सांगता आपास तूं रामकृष्णाला उरलका म्हणून सांगता एक दीस तो रामकृष्ण येता रामकृष्ण प्रभुपादाला निंगिता आमगेल मध्येन तो कृष्णालो भक्ती आनी शिवाल भक्ती मध्येन आमकां चर्चा जाता तुगेलो अभिप्राय कसो न्ही कोण श्रेष्ठ शिव श्रेष्ठ की विष्णू श्रेष्ठ म्हणून कृष्ण श्रेष्ठ म्हणून निंगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता भक्ती म्हळ्यार निजावंत न्हू शिवपुजेक न्ही भक्ती म्हळ्यार केन्नाय प्रापंचीक म्हळ्यार मेटिरियल आशेक आश नाशी करचे भक्ती म्हूण सांगता कोण पुजेचे प्रतिफल अपेक्षा दवरून करता तें सेव जाता भक्ती कृष्णाक मात्र करची म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता हांव शिवभक्तो हांव म्हाका कसले प्रापंचीक आश नाशी हांव भक्ती करूं साधना म्हणून तेन्ना प्रभुपाद कसले एक लायक एग्जाम्पल सांगता पळय हो खंडीत साध्य आसा म्हणून सांगता जाल्यार तूं वायन शॉप म्हळ्यार ते ब्रँडी अंगडी तूं गेली तर जाल्यार कोण लेखताची तूं पिवन येनाशें राबता तूं पिल्ला म्हणून लेखताची वय वा तशी तूं पिन म्हळ्यार कोणूय नमगनाची तूं थंय दोखून भायर येतना तशीच ह्या शिवभक्ती म्हळ्यार तूं केन्नाय फलापेक्षा दोनूच करता म्हळ्यार अर्थ तूं फलापेक्षा नाशी भक्ती करता म्हळ्यार अर्थ ना कोणूय नमगनाची म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी प्रभुपाद एग्जाम्पल सांगता कात्यायनी देवीक कशी गोपीजन ह्या केले उपास करून व्रत करताची कसले म्हळ्यार कृष्ण तांकां बामूण जावका म्हणून तांणी कात्यायनी देवीक पूज केलेले तशीच तूं कृष्णाले भक्ती कृष्णाला सेवे तुगेले एम जावन तूं शिवाक पूज केल्यार खंडीत ते ओके म्हणून सांगता आमी सांगता न्हू शिवा पूज करून शिवा देवस्थानाक गेल्यार सांगता तूंच वैष्णवान येताश्रम तूंच महावैष्णव आमकांय कृष्ण भक्ती दी म्हणून शिवाला मागल्यार ते रॉंग आसना म्हणून आमगेल पुरा गुरू सकट सांगताचे सो नेक्स्ट प्रभुपाद तेजे स्मार्त ब्राह्मण मायावादी शैव तांगेल पुरा सकड ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದಾಲೆ मस्त सकड चर्चे सकड जाता एक प्रभुपादाले एक गॉड ब्रदर
थंय मद्रासांत प्रभुपाद एक लेटर बरयता पळय कसल नमने लेटर बरयता प्रभुपाद सांगता तू राजेश्वरी कल्याण म्हणटा पहा तो भक्ती ಬಗ್ಗೆ प्रचार केलेला हांव आयकलो मागेर मस्त सकट डाउट्स आसाची तुगे शिष्य पुरा हरे कृष्ण मंत्र सांगताची नर्तन करता मू चैतन्य महाप्रभू म्हणकेची बदलची तांकां दैवोन्माद म्हळ्यार तितलो दैव भक्तीन नांता स्वता न्ही दोनीचे स्वामीजी तू बदलची अहंकारा दाखोवन मुक्त जाला वे हांव तुका एक प्रश्न निमगिता कसं म्हळ्यार तू केन्ना तावळी हांव मिगेलें म्हणून तुगेलें तोंडां दाखोवन येता आसा मागीर तिनीचे तू बदलची योगी तरी जाल्यार तू कसलो उशेनी यूज करता तू योगीन जाल्यार तू कसलो उश यूज करता चैतन्य महाप्रभू उशेनी यूज करता आशिल्लो तू कसलो हें मुद्दी हाताक मुद्देनी वॉच घालून भांगराची वॉच घालून घेता तू बदलची भौतीक बंधनां दाखोवन मुक्त जाला वे तूं आनीक प्रश्न घेता तूं गोडिय मठ आशिल्ले कृष्ण चैतन्य देवस्थानाक चमकला वे वचन ललिता वचनी थंय शुद्ध वैष्णव पंथ आसा गोडिय मठांत थंय मस्त जन पुरा साधू सज्जन जालेले स्वामीजी पुरा थंय राबताची तुगेले ताळ्या दाखोवन लायक मधुर ध्वनी बशी तुगेले कर्कश शब्द येता म्हळ्यार तातूंत दिव्य गुण नातिले शब्द येता तुगेले व्यक्तिता दैवत्व म्हाका संदेह म्हणून असल क्रिटिसिजम बरयताचे प्रभुपादान कंची फेस केला म्हणले अंत तकून कळटा प्रभुपाद कंची नमूने क्रिटिसायज करताचे गॉड ब्रदर्स चेन्नईत असल विषपूरित म्हळ्यार विष पॉयझनस असल लेटर पळोवन प्रभुपादाक आश्चर्य जाता एक मना बेजारो जाता आनी हे प्रभुपादाक आज न्ही फुडें देखून प्रभुपादाल गॉड ब्रदर्स केन्नाय असल क्रिटिसिजम निंद करचे आशिल्ले तो सांगता तागेले शिश्यांक तुमी पुनी हे लढायकांनी वचना तुमी दूर रावपाची पुरो कोण आमगेले कृष्ण प्रज्ञा आंदोलनाक प्रचाराक कोण असो क्रिटिसायज करता आनी निष्प्रयोजक आमी सुणी बोंकल्यारी स्वर्गाक देवलोक कसं वायट जातवा सुणी बोंकता आसाची बोंकूची म्हणून सांगता प्रभुपाद कशी प्रभुपाद तांगेले लढाई वचन वापस रिटर्न जवाब दिना कसं नाही दिना शिष्यांक शांत करता नाका तांगेले लढाई वच नाका म्हणून सांगता तशीची प्रभुपादाक थंय हांगा दाखोवन एक विशाखपट्टणान दाखोवन त्रिदंडी स्वामी बी पुरी महाराजा दाखोवन एक लेटर येता तूं मद्रास कलकत्ता मध्येन तूं विशाखपट्टणम लागता न्हय सो विशाखपट्टणा तूं मिगेल आश्रमा येवन रावका म्हाका भारी तो कसल लायक बरयता लेटर म्हणल्यार तुगेले चरण कमलाक सहस्र साश्टांग नमस्कार मिगेलो हांव तुका तुगेले करुणापूर्ण हांगा आगमन म्हळ्यार हांगा येवच्याक हांव राखता आसा तुगेलें दर्शन पळोवंक म्हणून हांव राखता आसा तुगेले तोंडां दाखोवन कीर्तन दिव्य दिव्य पोंटा दाखोवन कीर्तन आनी तुगेले देव संदेश आयकूच खातीर आमी राखता आसाची आनी मद्रासांत तुगेलें आंदोलन कितली जनाक सहस्र लक्ष गटले जनाक आकर्शण करता म्हणून म्हाका गोत आसा सो तूं येवका तुगेले दास तूं येवका म्हणून गॉड ब्रदर प्रभुपादाक बरयता तशी प्रभुपाद विशाखपट्टणम फेब्रुवारी 17, 1972 प्रभुपाद विशाखपट्टणम येता ते आश्रम ते तांगेले आश्रम के समुद्रा तीर दाखोवन 5 मिनिट वाटेचे दुरारी आसता के प्रभुपाद नित्य तागेले शिष्या ಒಟ್ಟು केन्नाय ते बिचारी वॉकिंग करचे सो यमुना सांगता प्रभुपाद केन्नाय ते बिचारी समुद्रा दडारी चमकुच्या वतान सक्कड
हांकां शिष्यां घेवन वता आशिल्ले तेन्ना प्रभुपाद कृष्णाले काणी पुरा सांगता आशिल्ले भारी गंमत जाता आशिल्ली प्रभुपादाल आयकून अनेक गुरुदास म्हणाले अनेक सांगता कसं म्हळ्यार रे एक पंता प्रभुपाद सकाळीची त्याची वॉकिंगा वता आशिल्लो देवस्थान आशिल्ले गुरुदास तेन्ना वग्गी प्रभुपाद वता अस म्हणून हो कुडले देवस्थान भायर येवन धांवन धांवन वतके ते अर्जंट आरी तो पांयाक शू की चप्पल घालच्याक विसरून वता तेन्ना ते हुन ते रेंव हुन रेंवान तो उड्डून 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 चमकून वतके प्रभुपाद म्हणले कसला का तुका पांय दुख कसला तू तशी येते कसला तू शू घालून म्हणून सांगता प्रभुपाद कसं म्हळ्यार तुगे लोट आसल्यार म्हाका आमकां कसली दुखी कळना म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद राबून सांगता जाल्यार तुगेलो गळ कट करुया म्हणून सांगता तमाशे करता गळ कट कर तेन्ना तो हांसतके गुरुदास प्रभुपाद सांगतके म्हळ्यार तुमकां ऑलरेडी मस्त ऑस्टरिटीस मस्त तपस करचें आसा हें एका चप्पल घाल अशें तुमी असल सकळ तपस करचे नाका म्हणून सांगता कितले प्रभुपादा तागेल वेरी काळजी शिष्या वर काळजी पळय तुमी करचे तपस मस्त आसाची 4 घंटा उठका जप करका मंगला आरती अटेंड करका भागवत आयकुका सेव करका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करका रांदप करका क्लीन करका पुरो मस्त सकड काम आसा तसंच तुम्ही ह्या एका पास शू घालून अशें चमकुचे हे नाका बा तुमकां तपस ह्या तपस नाका म्हणून प्रभुपादाल तितले तागेले शिश्या वयरी प्रीती हांव तूं कळटा आनीक गुरुकृप म्हणून सांगता प्रभुपाद कसं सांगता म्हळ्यार म्हाका तूं जायना आशिल्लें वॉकिंग वतना जाल्यार म्हाका हांव लेखलें म्हाका ताणें प्रभुपादान सांगिल्लें तुज्या जाल्यार वाडणे कडे पक्ष प्रभुपादाले चमकले हेज्या वेरी हेज्जे प्रभुपादाल शू प्रिंट येता न्हू ताजे वेर हांव हेज्जे दवरून वता म्हणून हेज्जे मेले हेज्जे तशी हांव चमकून वता म्हणून तांगेल कसं डिवोशन शिश्याले म्हणून म्हाका तुज्या जाल्यार वाडणे शू प्रभुपादाल शिश्या शूसाचे प्रिंटा वयर पाय दवरून चमकता म्हणून सांगता अनेक विशाखा म्हणून सांगता एक म्हणटा तांणी वॉकिंग वतना सूण मेळटा सुणे प्रभुपादान वॉकिंग स्टिकान धांवले इतके मागीर एक हें गाय मेळटा प्रभुपाद तिका सायडा दोखून वच्च्या पळयतके मागीर अनेक दीस प्रभुपाद सांगता चाणक्य पंडिता सुण्या वयरी भारी सुण्या वयरी एक श्लोक सांगिल्लो प्रभुपाद सांगता म्हळ्यार सूण म्हळ्यार एक नमिकस्त प्राणी हॉनेस्ट प्राणी कसं दिल्यार खाता आमी कोणाक कृष्णाल सुणी जेवका म्हणून म्हणटा की प्रभुपाद मागीर प्रभुपाद आनीक भारी एक इंट्रस्टींग कसं म्हळ्यार तांणी सांगता की आमकां प्रभुपाद केन्नाय सांगता आशिल्लो तुमी हांगा बिचा वचून स्विमींग कराचें थंय वचून म्हणून सांगता एक दिवस नंदकुमार निमीत के प्रभुपादाक आमी थंय गेले तेन्ना आमकां सुर्याल वत आमकां आंगाक भारी लायक जाता ते उदक पळयतना भारी खूश जाता ती रामाय भारी खूश जाता तूं आमकां इताक थंय बिचा वच म्हणून सांगता आसा कसं म्हळ्यार हें पुरा आमगेले इंद्रिय तृप्तीक आमी केला म्हणकी जायना हांवें आमी ह्या बिचान तूं आनी कृष्णाक कशी कनेक्शन करचें म्हणून निमित्त आमी हें पुरा बिचार स्विमींग करचें हे वत लायक दिसचें हे पळय इंद्रिय तृप्ती म्हणकी जायना हांवें म्हणून निमित्त कसं क्वेश्चन पळय तेन्ना प्रभुपाद सांगता वय सूर्य तुमकां सुर्याले वत लायक जाता न्हू जाल्यार सुर्याले वतची कृष्ण सूर्याल वतची कृष्ण सूर्या पळयस तर कृष्णाल उडगसोका समुद्राचे उदक ताजी रुचीची कृष्ण उदक आनी सक्कड कडेन कृष्ण आसा तुमी स्विम करतना समीत कृष्णा विसरून हे पूर कृष्णालेची क्रिएशन सक्कड कृष्णान हांव केल्लेलें म्हणून तेन्ना कृष्णाला स्मरण आसता स्विमींग करतना म्हणून सांगता पांचजन्य म्हळ्यार तो आनीक नवो डिवोटी जावन आशिल्लो तो सांगता हें माय न्हय हें स्विमींग करचें हाजी माय न्हय म्हळ्यार माय न्हय म्हणून म्हणटा प्रभुपाद ना बा चैतन्य महाप्रभू समीत स्विमींग करता आशिल्लो थंय बॉलान खेळटा आशिल्लो चैतन्य महाप्रभू तुमी वच्चाची
जाल्यार कृष्णा मात विसरून कृष्ण स्मरण मात्र तुम्ही करतास का म्हणून प्रभुपाद सांगता. भारी पुरी महाराजाला आश्रम भारी लायक शिकले. एक फ्लोर बिल्डिंग के 8 रूम शिकले प्रभुपाद ते पुरी महाराजाला ಒಟ್ಟುची राबतके. या शिष्यांक कशी गॉड ब्रदर्स कशी ಒಟ್ಟು राबताची कशी म्हणाल्या एक तांकां एक पळोवचा मेळटा. प्रभुपाद तांणी कशी साष्टांग नमस्कार करता. प्रभुपाद तांकां ताण आयल सता ताका पुरी महाराज प्रभुपाद उद्दंड नमस्कार घालतके. आणि तांणी कितले चंद कोण ಒಟ್ಟು राबोवन एक घरां राबोवन कसले फॉर्मालिटीज ना अशी कितले चंद कोण आसताची म्हणून हानी शिष्य पळयताची भारी खुशी जाता. आणि तो गॉड ब्रदर आशिल्लो तो पुरी महाराज मस्त मानतार के जाल्यार कस हांक इंग्लिश मस्त येना के हांक पूरा लायक रांदप कोण चक्का 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 वाडताशिल के पुरा हांक जनक एक भायल मनशा एक कडेन दाल मनशा एक कडेन बसका रायताशिल के. प्रभुपाद जप म्हणी जप करता बसताशिल के. प्रति दिवस परबे जेवण के फीस्ट बटाटा रांदे के सीद के धंय के दाळीताय के 3 नमूने वेजिटेबल्स के चटनी के मलपूर के राजकील के संदेश के खीर के अशी भारी रुची रुची जेवण के. प्रभुपाद ते बेसून कुच्चेर बेसून आनी वाडे ताका आनी वाडे प्रभुपाद आनंद के तागे शिष्यान लायकून जेवता आसत म्हणून भारी खुश के. प्रभुपादाले मात्र दय प्लेयाचे तुम्ही तागे शिष्यान जेवचे पळोवन ताका प्रभुपाद भारी खुश जाता के. तशी प्रभुपाद मागीर जेवण जेतरी जयकार घालचे करता पुरा जय जय म्हणून शिष्य जयकार घालता की सांगता. प्रभुपाद पळय कितलो लायकोन रांदप करता पळय तो रांदप करता तुमकां वाडता तुम्ही जेवतनक तो जेवना हे वैष्णवाल एटिकेट्स. इवन आम्ही घरकडे गेस्ट आपयल्यार गेस्टान जेवून जातरी आमी जेवका ना सुरे गेस्टान येवचे फुडें आमी जेवता आमकां पट्टा बी जाता वेळ जालो म्हणून अशें लेखतात ना. वैष्णव एटिकेट्स कसं न्ही आमी रांदो कोण तांकां वाण जातरी आमी वाडचें म्हळ्यार सेवा करच्यान तुची तृप्ती भोगता आसची म्हणून सांगता. तशी मस्त जन पुरो ते कीर्तन प्रभुपादाले प्रवचनांनी आयकुच्याक ते पुरी महाराजाले आश्रमा पुरो येतके. तशी नेक्स्ट प्रभुपाद सिंहाचल नरसिंह देवस्थानक पळोवचे वता. ते विशाखापट्टणम दाखून 5 मैल दूर के सिंहाचलाचे बेट्ट थंय वतके पळोवचे व्हरता. तशी मेट्ट चोवून वचेत कारारी वचेत. तशी प्रभुपाद कारारी वतके. कारार वचून थंय पळयता पयरी पुरा थंय नरसिंह अवताराची विंगड विंगड रूप लिहिले पुरा सकड कीर्तन शिक्के ते प्रभुपाद सांगता. मागीर मध्यान तूं चिकेची मेट्ट चोवून वचके ते प्रभुपादाक जायना पालकीर बसकार न्हू प्रभुपाद व्हरतात की थंय एक व्हडले अश्वतारूख आशिल्ले ते कांय 1000 वर्ष पोरणे के अश्वतारूख. तेन्ना एक प्रभुपादाक एकलो चांपे हळदुवी आशिल्ले चांपे दितके. प्रभुपाद अशी ह्या मध्य बट्टा मध्य तशें दोन चांपे पळयतके. चांपे पळोवन जातना प्रभुपाद उडगास येता. हे भंगरा म्हणके भंगरा कलर म्हणके आसता चांपे म्हाका ह्या चैतन्य महाप्रभूले हांगा कलर हे चांपे पळोवन हांगा कलर हे पूर ऑल ओवर इंडिया सगळ्यांक हे प्रीती चांपे कितले चंद पळय कितले हाजे पोरबोळ कसल लायक म्हणून प्रभुपाद सांगता. त्या चांप्याक सगळो दीस त्या बोटा मध्य दवरून पळयत ह्या काणी सांगता म्हाका एक उडगास येता. कशी एक फूल पळयसर प्रभुपादाक चैतन्य महाप्रभूले उडगास येता प्रभू स्मरण येता. तशीच एक मुकुंदास म्हणून एक भक्त आसता तो हागेलो हुसेन शाह लागीं फिजिशियन जावन आसता. फिजिशियन म्हणजे डॉक्टर जावन आसता. एक दीस तो हुसेन शाह हांगा राज दरबाराक गेलो तेन्ना हुसेन शाहक चामर नविलूचे ह्या पिकॉकाचे चामरान वारे घालता आसता. वारे घालता आसतना त्या पळयत सुद्दां
तो मुकुंद दास बो चुकून पडटा म्हळ्यार ताका ते पीकॉक फेदराचे चामर पळयत जाता ताका कृष्णा लुडगस जाता तेन्ना तो बो चुकून पडटा तो हुसेन शाह येवन कसं जालें थोडे वेळान ताका स्मृती येता कसं जालें नाही म्हाका चिकेची फिट्स पडचे ह्या रोग अशें म्हणून सांगता तेन्ना हुसेन शाह कळटा हो व्हडलो भारी भक्त ताका पीकॉक फेदर पळय त्या नविलगिरीच पळयल सुद्धा कृष्णा लुडगास येवन उन्मत्त जावन पडता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಕ काळ्याची मोड पळयल सुद्धा कृष्णाल उडगास येतके तांकां तशी कृष्णाल उडगास दिवं तसल कसले वस्तू पळय सुद्धा कृष्णाल उडगास येता तसल भक्त प्रभुपाद तशीची ते चांपे पळयल सुद्धा प्रभुपादाक चैतन्य महाप्रभू उडगास येवन त्या चांपे सगळो दीस हातां दोन बसता म्हळ्यार एज इफ चैतन्य महाप्रभू उडगास सगळो दीस येवो म्हणलें प्रभुपादाले प्रभुपाद थंय गर्भगुडी वता ते तुमी पळयला की ना सिंहाचलांत थंय कशें म्हळ्यार एक्चुअली ते एक पंता पुरुरुवा तागेल बायल उर्वशी ಒಟ್ಟು ते ಬೆಟ್ಟ वतके तेन्ना उर्वशिका स्वप्नांत तूं सांगतके ही मुर्ती हांगा आसता म्हणून मागीर तांणी कोंडून भायर काडटाके ते भायर काडून ते मूर्ती स्थापन करताची त्या मूर्ती वैशाख मासांत मात दर्शन फुल्ल दितके ना जाल्यार कसं म्हळ्यार ते पुरो सगळे वर्सभर त्या मुर्तीक कर्पूर आनी कसं की सुगंध द्रव्य पुरो घालून ते गंधाचे लेप सगळो त्या मुर्तीक नरसिंहा मुर्तीक घालन आसता ती पळयतना तुमकां एक कसं की गंधाची एक मुद्दशी तशी दिसता समाची कळना नरसिंह मुर्तीचे पुरा व्यू आमकां सम कळना खाली गान धरून लावन आसता न्हू तशी त्या नरसिंह मुर्तीक ತಂಪು जेवचे खातीर तशी आनी शांत चित्त शांत मन आसचे खातीर ते श्रीगंध लायताचे म्हणून प्रभुपाद सांगता एक्चुअली विशाखपट्टणा लागीं हे सिंहाचल देवस्थान वृंदावन म्हणकी आशिल्लें की प्रभुपाद ते पळोवन एक सिरियस जावन एक डिवोटेड व्यू दितके प्रभुपाद नरसिंह मंत्राचे कीर्तन सुरू करतात की शिरकून तवा कर कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगा म्हणून पद म्हणटा की विग्रह प्रदक्षिणे घालतात की प्रभुपाद साष्टांग नमस्कार घालता की प्रभुपाद नरसिंह स्तोत्र सांगते प्रभुपाद आमकां कसं म्हळ्यार प्रभुपाद खाली सांगची न्ही ज्ञान दिवची मात न्ही प्रभुपाद असल भक्तिमय हातू मौनी जावन प्रभुपाद गंभीर जावन इतले अशी सिरियस जावन दिसता की हांकां शिष्यांक सिरियस दिसता की प्रभुपादाले हृदयांत कितली भक्ती आसा कितली हे आसा म्हळ्यार तागेले तोंडारी दिसता आशिल्ले तांकां प्रभुपाद म्हळ्यार ताकाच विसरून वता आशिल्लो तसले प्लेसारी प्रभुपाद तशी जाता आशिल्ली म्हणून आनी प्रभुपादार शिष्य सांगताची एक्चुअली थंय ब्राह्मण आशिल्ली की तांणी पुरा हांगाचे पुरो काडीन सकड सांगता की इतिहास पुरो सांगताचे तशी प्रभुपाद सांजवेळा थंय विशाखपट्टणांत प्रवचन दितना हजार गटले जन येता आसताचे की आनी प्रभुपादान नर्तन केलें सुद्दां तांणी भारी कुशेन नर्तन करतात की पुरा तशी थंय मागीर एकलो अमेरिकन मोटार एक अमेरिकन सायकोलॉजिस्ट के तो मोटर बायकार येता के आनी सांग तूं कसं करता असं म्हणून हांव हांगा पुरो आदिवासी तूं आदिवासी कसं लाका ताजे बलाक व्हड जना विशय तूं बरें हें कसलें म्हणून सांगता प्रभुपाद एक एग्जाम्पल सांगता कसं म्हळ्यार ते एक हाजे जोळ आसना जोळाचें एक झाड घेवन ते एकाची जोळाचे ह्या जोळाचे ग्रेन काडून भाजून खाल्ला म्हणके तुगेल काणी सकड कोण का तूं हे व्यर्थ काल हरण तूं कोणाले एक व्यक्ती वगे आनी बरें म्हणून सांगता सो टायम जाल्ले न्हू
सो नेक्स्ट पळया नेक्स्ट कशी प्रभुपाद हांगा विशाखापट्टणम तो कशी प्रभुपाद हे करता मागीर प्रभुपाद हांगा दोकून हांगा वता मायापुरा वता मायापुरा कशी शंकुस्थापन जाता म्हळ्यार नेक्स्ट क्लासान पळया. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद लीलामृत की जय.